सांताक्रूज फोर व्हिलरा कडेन आशिल्लो पोरणो साकव उगडोवन नवो साकव बांदिल्लो, मात तो साकव खंय धोकोदायक जाला. साकवाक बॅरिकेड नाशिल्ल्यान खंय अपघात जावन 2 दिसां फाटीं एकल्याचो जीव गेलो. हिंगा एक पयलो आदलो एक कलवट आहलो, पोर्तुगीज टायमाचो एक कलवट आहलो आणि आमी केन्नाच आयकोंक नासले त्या कलवटार एक्सिडेंट जाल्या या कोण मेला म्हणून. हो कलवट आतां 8 म्हयने पासून जावंक ना स्टार्ट केल्यार आणि फर्स्ट एक्सिडेंट खूब जाल्या हिंगा आमकां अननोन आहा, पूण फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड हियर ऑन द 4th at 4:30 PM. हो डिझायन जो आहा फॉल्टी आहा, कित्याक पयलो कलवट आहलो तेन्ना आमकां टर्न मारपाक बरो आहलो, हिंगा घुंवोन येतालो. आतां कितें जाला, हो कलवट हिंगाच्यान बंद जाता प्रमाणे लोक हिंगाच्यान भायर येता आनी हो सारको पळय हितून मदें वचून ताणें हें मारून हें जालां. सो म्हाजें एलिगेशन आहा एंड आफ्टर दीस हांव कंप्लेन करतलो PWDचेर फॉर नेग्लिजन्स. हिंगा जरी तर बॅरिकेड घातलेले नाल्यार हिंगा आतां पळय हिंगा घालना, काल एक्सिडेंट जावन कॉशन मॅन एट वर्क. जरी तर हिंगा मॅन एट वर्क आसा जाल्यार हो कलवट ओपन कित्याक केलो पब्लिकाक? लोकांची लायफ डेंजरान घालपाक कित्याक ओपन केलो? Actually, though he was coming from this side, okay. Because of that slope was there, no. So he misbalanced it. He was misbalanced and he went directly bang this pole and he fell down. He banged directly because there was no support on that. And he fell down on this thing, water. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.